ते कोणूच पाहिलं सांगचे किती एक्झॅक्टली पयले सुवातेर आमकां दिसता की गव्हर्नर्स रिप्लाय आसता आनी गव्हर्नर्स रिप्लायाक जेन्ना टायम दिलेलो आहा आमी जे टायम दिलेले ते आमी आमगेल्या ऑपोजिशनाचे उलयले. तुका सांगपाक सोदता हांव राती 12 गेला हिंगाचो ऑपोजिशन कोण ना म्हणना हावजां आसलो राती डेली 12 आसता पूण 5 गेल्ले 5 लास्ट तेंगे बायट घेवन आज म्हाका दिसता दूख जाता कित्याक हो सरकार जो आज गोंयांत आसा ह्या सरकाराक सब जुडीस सरकार म्हणजे सब जुडीस गव्हर्मेंट आनीक जेन्ना सब जुडीस हांव म्हणटा ह्या सरकाराक जे इश्यू स्टेटांत आसा तेजेर डिस्कशन नाका. जे इश्यू आज even when matters are sub judice, it is the right of the legislator to highlight these issues. The merit of the case can be kept aside, but issues relating to the state, लोकांनी जे इश्यू आहा ते मांडपाक जाय. कालच्या दिसाक आमच्या एक हिस्टॉरिक डिसिजन जालें आनी आज आमचे चिंबेलचे आनी दुसरे गोंयचे एसटी भाव झगडटा आपल्या हक्का पासत. जे थोडेशे आमदार मंत्री म्हणटाले फकत 100 मनीस आज दिसतले कितू मनीस इफेक्ट झालेले आहाय ते. आज हे सब जुडीस मॅटर जेन्ना आहा आनी कोर्टान जेन्ना हेजो निकाल दिलेलो आहा ह्या सरकार जो इतलो मोगान कोर्टाच्या इतलो मोगान आसा त्या सरकारान आज हे डिसिजन रिस्पेक्ट करपाक हेजेर अपील कोणाकाय कित्याक अपील कोणाकाय लोकांले पयशे घेवन हेच पब्लिकाच्या विरुद्ध जे प्रोजेक्ट येतात तेच पयशे घेवन तुम्ही आज अपील करा. आज इट इज शॉकिंग टू सी द रिप्लायन आमकां जे रिप्लाय दिले सगळे मॅटर सब जुडीस म्हणजे तुमकां जाय तेन्ना रिप्लाय दिवप तुमकां जाय तेन्ना इश्यू डिस्कस जावप. हे हांवें स्पिकराच्या नोंदणी मुखार पासून हाडले कित्याक पयले दिसा तेणें सांगलेलें सब जुडिसाच्या निमतेन डिस्कशन जायना. अरे म्हजें घर म्हणटाय तेंय सब जुडीस आसा. मागीर दोतोर प्रमोद सावंत की तेजी गोरा खबर खेळटा म्हजी गोर भोंवत आम तो पेरगांव घालपाक हें की तेगे गोरू हें सब जुडीस ना. तर हें कित्याक डिस्कशन जाता आनी दुसरें इम्पॉर्टंट प्रश्न कित्याक डिस्कशन जायना. सो हें सगळें चोयल्यार टुडे जे CRZ वायलेशन सब जुडीस एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन सब जुडीस TCP डिपार्टमेंट सब जुडीस ये कला अकेडमी सब जुडीस जे या सरकार पुलीस रिक्रुटमेंट जॉब सब जुडीस मायनिंग सब जुडीस. तर अशें दिसता की ह्या सरकारान एक प्रयत्न केला सगळे इश्यू हे व्हड्या मनशा मुखार काडय जे तांकां डिस्कशन करपाक नाका ते सगळे सांगतले वसाय भितर वसाय सब जुडीस करे. सो दिस इज नॉट द वे. इट इज आर रायट. आमी जरी तर ह्याच पद्दतीन हे करोस जरी तर मुखार सरले जाल्यार म्हाका दिसता आमी आदोगाद जातली. आतां पॉलिटिशियन आसा आनी जो आमचो स्पीकर आहा ताका प्रमोशन करपाचो जुईस डायरेक्ट हे लोकांले इश्यू आज आमी डिस्कस करपाक गेले सब जुडीस. सो दिस इज सब जुडिसाच्या नांवान यू ऑल आर बेसिकली डायवर्टिंग द अटेन्शन आनी मुखेलमंत्रीन हेजे लक्ष घालपाक जाय. आनी जे आज लोक हिंगा प्रोटेस्ट कोते हिंगा तांकांय म्हाका दिसता आमी आमचे ड्युटी जाता दॅट देअर इश्यूज आर बींग रिवॉल्व. You will support the protest